कवळ्या वादळाचो धपको बशिल्ले लोकांची घरां दिल्ले उतरा प्रमाण माधवराव ढवळीकर ट्रस्टान सप्तका भितर जाग्यार घाली। ट्रस्टान घरांचेर 4.5 लाख मोडले। वादळान थंयचे 10 घरांचेर झाडां पडिल्ली। लोकांनी ढवळीकर आनी सरपंच राजेश कवळेकाराचे उपकार मानले। मुख्यमंत्र्यान लोकांची वासपूस केली ना म्हूण सरपंच बेजारला। सुदीन बाब येवन पाहणी केली, ताणें तात्काळ मदत केली आणि 48 तासा भितर आमकां जे कोणाक कितें जालां तितलें करून दिता म्हणून सांगलें आनी त्या प्रमाणे ताणें सगळ्यांक करून दिलें। अशा टायमार खंयच्यान तरी राजेश कवळेकर सरपंचाक कोणा तरी म्हायती दिली आनी राजेश कवळेकरान थंय येवन धांव घेतली। ढवळीकर ट्रस्टा मार्फत आमकां सगळी मदत राजेश कवळेकरान करून दिली। सद्या आमची दोन फाटल्यान दोन पाकी उरल्या, हे मदेर पडून बुराक जाल्या पत्र्यांक ते घालपाचें आसा। तो पात्रां येता ताका सांगता कितें आशिल्लें जमीन जालें आमचें घर आनी सगळें मागीर दुसरी राजेश शेतरी आशिल्ल्यान पात्रांक फोन केलो सुद्दां आमचो सुदीन ढवळकर ताका फोन केलो आनी ताणें सगळें सांगलें अशें जालां म्हणून। मागीर दुसरी पात्रांव येवन सगळें पळयलें कितें कितें जालें। मग ताणें सांगलें 2 दीस भितर हे कशें कशें काम करून घे। हेजें हांव सगळें श्रेय आमच्या सरपंचाक दिता, कित्याक असो सरपंच म्हाका दिसता आमी तर आमची मडकय कसली कांय पळोवना आनी बाकीचेच खंय तर इतलें पळोवना। कित्याक तो जो काम करता पळय न्ही, म्हणजे जेचे घरा कडेन वचून सुद्दां तो सगळें म्हणजे सविस्तर कशें जालें तें पळोवन सगळें काम करता। आमची 14 घरां गेल्ली, ती 14 घरांक आमी 48 अवर्स भितर मंत्र्याच्या आदारान तेणें ट्रस्टाचे थ्रू बाकीचें जें कितें सामान लागतालें तें माधवराव ढवळीकर ट्रस्टांतल्यान तें पावयलें आनी ते ट्रस्टाचे थ्रू आमी सगळीं घरां आसा तशी परत उबी केल्ली आसा। त्याच बरोबर सरकारी वचून पर्यंत कांयच मदत आयिल्ली ना, थंय कोणेच सरकारी मदत केल्ली ना। भारताचे फुटबॉल टीमीन खेळपाची संद स्पोर्टिंग क्लबाच्या डॉसन फर्नांडिसाक पयलेच फावट मेळ्ळा। येता त्या बुधवारा भारताची ताजिकिस्ताना कडेन फुटबॉल मॅच आसा। हे मॅचीन डॉसन खेळूंक शकता। संद मेळ्ळी जाल्यार तिचो पुराय लाव घेतलो अशी मोख डॉसनान दवरल्या। भारता खातीर खेळप म्हळ्यार एक स्वप्नांतलो खीण अशी खोस्त डॉसनान उक्तायली। I was very happy, but I was waiting for this moment long back. It was a dream for me to come in the Indian team. I first of all like to thank God and the 2 persons who made this achieve for me is that sporting coach Alex Alvarez and manager Velvin. Those were the 2 persons who brought me in sporting, and because when I was in Cyclone for 3 years, I never got a chance to play, and I was very hungry for the chance opportunity to get for me. So I was very lucky to have them, and very lucky to have a president and management like Sporting who always gave me a chance and believed in me to give me, and I try and make use a full opportunity to make this opportunity a very good work for my career. डॉसन स्पोर्टिंग क्लबाचो फॉरवर्ड खेळगडो आनी जाता तितले चड गोल मारपा खातीर तो खूब प्रॅक्टीस करता। I always want to score goals. Like I always, whenever I take a field, I always focus on scoring goals, and now I'm trying much more better and working very hard that I improve my finishing and give my best, and so that I like to impress everyone and make a good career in future, so that I'll be a good player in future. ज्युनियर पावंड्यार डॉसनाक भारताक खेळपाक चान्स पडूंक नाशिल्लो, तरी आसतना ताणें आपल्या खेळांत सुदारणा करपाचेर नेट दिलो। It was very hard last when I was back in Saruka's years, and I was very low with confidence. I didn't even have a club, and I'm very thankful to have a management like Sporting because they gave me a chance. Because if you normally see in the I-League nowadays, there are hardly youngsters playing and Indian players playing. Sporting are the more team that are youngsters are playing. We are all set, like all the players, we know each other very well because we have been now in 3 years together, and most of the youngsters like 20, 24 of them are at the age we are in the team. So it's very good moment for us that we keep on setting our team and make a good future and have a good result for Sporting Club. पणजेच्यान आमचो खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।